नमस्कार. आयचो पॉडकास्ट आमी कला अकादमीर करपाचे आहात. कला अकादमी हें हो एक सामकें आयकॉनीक बिल्डींग, पूण कला अकादमी म्हळ्यार फक्त बिल्डींग न्हय. ताजेर आतां फाटले जर आमी एक 15 वर्सांचो जर आलेख घेतलो, इफीचे निमतान दर वेळा 25 कोटी 30 कोटी आतां तर 40 कोटी खंय 40 कोटी मिनिमम खर्च जाला. आनीक अजुनूय ताजें ते फिल्म शो दाखोवंक शकनात. दुसऱ्यान ओपन एअर थिएटर आहा तें चालू जावना, तें तश्शें दवरलां स्मारक कशें. म्हणजे सरकारच्या अपयशाचें एक पूर्ण स्मारक म्हळ्यार ओपन एअर थिएटर जें मोडून तोडून तश्शें पडिल्लें आसा. आनी ताजे खातीर अजून जो रिपोर्ट येवपाक तो रिपोर्ट येवना. मागीर कोणाक दोश दिवपाक त्या संदर्भात ना. म्हणजे सरकार पुन्हा दाखयली पळय तें करीत आसा. आनीक जे लोक आतां नवी कला अकादमी पळोवपाक येतले तांकां एक बरें पळोवपाक पळयात आमच्या सरकारच्या अपयशाचें हो एक जितो जागतो पुरावो. दुसऱ्या अर्दान आमी जेन्ना विचार करतात तेन्ना 3 वर्सां कला अकादमी बंद आशिल्ली. 3 वर्सां आमी ताका सामकें कलाकारांचें एक हक्काचें घर म्हणटात कला अकादमी. 3 वर्सां बंद आसा. म्हणजे नाटकां ना, थंय संगिताचे प्रोग्राम ना, थंयचे जे पळय कितें ड्रामा स्कूल आसा तें व्हरून फोंड्या चलयतात तें बंद पडलां. थंयचे भुरगे सामके करंदाय करीत आसात. अशे वेळार खर्च पेल्यान दवरया आमी. खर्च सरकारी मालकीचे जेन्ना बिल्डिंगी जातल्यो तेन्ना खर्च अशे तरेन प्रचंड वाडोवन दवरतले. ताजे वर्सां कंट्रोवर्सी जातली. आनीक आतां तर सरकाराच्या मंत्र्यांक किंवा सरकाराक पडून गेल्लें ना. कितें जाय तें मनांत म्हणटात ते आमी पयशे वाडटले आनी जिखून येतले. आनी जिखून जर कमी लोक आयले जाल्यार आमी तांकां परत पयशे दिवन आमी आमदार फोडून हाडटले. अशे तरेची एक मानसिकता जाल्या. आनी लोक आनी कलाकारय फक्त स्तब्ध रावन हें सगळें पळयत आसात. तीय एक शोकांतकार. पूण कितें आसूं, हो जर पॉलिटिकल जर विशय जर पेल्यान दवरलो जाल्यार सुद्दां 3 वर्सां बंद आशिल्ली कला अकादमी जेन्ना पळय उक्ती जाता तेन्ना ताजो एक सामको ढाम्म जावपाक जाय आशिल्लें न्ही. कारण अशे तरेची कला अकादमी देशांत जवळ जवळ खंय ना. दिल्लीक एक ल्हानशी संस्था आसा, भोपाळाक एक आसा. पूण गोंयची कला अकादमी म्हजे कोतान तरी संपूर्ण वेस्ट कोस्ट ह्या संबंद पश्चीम किनारपट्टी वयली एक बऱ्यांतली बरी अशी एक कला अकादमी वास्तू. आनी तेजे कडेन गोंयचे कलाकार, भायले कलाकार, आंतरराष्ट्रीय अशी तिका नामना आसा. ताका लागून एक जेन्ना अशे तरेची कला अकादमी सुरू जाता परत 3 वर्सां उपरांत तेन्ना ती एक बरो महोत्सव जावपाक जाय आशिल्लो. सगळ्यांचें लक्ष थंय वचपाक जाय आशिल्लें. गोंयच्या सगळ्या कलाकारांक तातूंत सामावून घेवपाक जाय आशिल्लें. पूण हांव आतां कांय कलाकारांक वळखता. आमी ते फक्त म्हणटात पेपरांनी वाचलो तितलें. मुख्यमंत्री आनीक कला संस्कृती मंत्री आयलो ताणें उक्तावण केलें. थंय कला मंत्र्याचें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांचें एक नाटक जालें. ताजे परस एक बरीं जांकां इनामां मेळ्ळ्यात, जाणें देश गाजयला आपल्या नाटकाक लागून, संगिताक लागून, तांकां हांगा हाडून तांचो एक मेळावो तांचें सादरीकरण जाल्लें जाल्यार बरें जावपाक न्ही. आतां मिनिस्टरान जेन्ना आपलें नाटक केलें तें फुकट केलां. हांवें आयकलें त्या प्रमाण आर्ट एंड कल्चरान ह्याच मंत्र्याचें नाटक करपाक 12 ते 14 लाख रुपया खंय स्पॉन्सरशीप दिल्ली आसा. आनी ताणें वेगवेगळे हे प्रयोग केल्ले आसात. म्हणजे मंत्रीच आपलें नाटक करपा खातीर सरकारा कडल्यान पयशे घेता आनीक आपल्यालेंच नाटक करता. हें एक सामकें म्हणजे पचोवपाक कठीण जाता. आनी गोंयचे कलाकारूय त्या संदर्भांत उलयतात. सो ताका कोणें तरी वाचा फोडपाची गरज आशिल्ली. हांव कांय कलाकारां कडेन जेन्ना उलयतां तेन्ना ते म्हणटात की कला अकादमी ही चळवळीचें केंद्र जावपाक जाय आशिल्लें. कला चळवळीचें केंद्र जंय कला अकादमी फक्त एक बिल्डींग न्ही. बिल्डींग आसतलीच कारण बिल्डिंगे सकयलूच सगळें जाता. पूण ताजे भायर कलाकारांक थंय मेळपाक मेळटा, कलाकारांक थंय सुसंवाद सादपाक मेळटा, वाद करपाक मेळटा. आनी ह्या सगळ्या चर्चेंतल्यान सुसंवादांतल्यान नवें कितें तरी घडटा. नवे नाट्यप्रयोग जातात, संगितांतल्यान नवे प्रयोग जातात. आनी तातूंतल्यान एक कलेचें जें पळय कितें वातावरण आहा तें चड वायब्रंट जाता. हांव आतां अपेक्षा करता ती नाट्य महोत्सव सुरू जातले, आतां भजनी महोत्सव सुरू जातले, हें जातलेंच. पूण ताज्या भायर वचून आमचें सरकार ह्या गोंयच्या सगळ्या कलाकारांक एकठांय हाडून तांचें जें पळय कितें पुनरुज्जीवन कला अकादमीचें भितर जातलें तें खऱ्या अर्थान तें करतले काय कितें ह्या प्रश्नाक आमकां जाप सोदची पडटली. कला अकादमीच्यो ज्यो वेगवेगळ्यो जापसालदारकी आसात तातूंत तांची नाट्यशाळा हो एक म्हत्वाचो भाग आसा. नाट्यशाळा तातूंत भितर शिकोवपी लोक ती एक चळवळ न्ही. सगळ्याच राज्यांनी आपल्याली एक नाट्यशाळा किंवा अशे तरेची स्कूल ऑफ ड्रामा सुरू करूंक ना. कारण तें चलोवपाक आनी तें सातत्यपूर्व रित्यान तें चलोवपाक एक काही श्रम लागता आनी एक वैचारीक ताका धारणा लागता. हांगा कला अकादमी जेन्ना बंद पडली तेन्ना तें तांकां सगळ्यांक कळ्ळें. फोंड्या राजीव कला मंदिरान व्हेलें. थंय ते वतात. खूब जाणां प्रवास करचे पडटा कारण राज्याच्या भायल्यानय लोक आयिल्ले आसात. तांकां जे पद्दतीन एक एटमॉस्फियर तयार करप, तांकां जाय ते बरे शिक्षक दिवप, ह्या शिक्षकांक एकठांय हाडून ती एक चळवळीची नाट्य चळवळ जावपाक जाता.
ताका लागून हे भुरगे जे शिकपाक आयले तांकां आपलें कॅरियर आपल्या नाटकान घडोवपाचें आसा. ते फक्त गोंयांत रावपाचें ना, ते भायरूय वतले. सो गोंयचो हो जो भुरगो, गोंयांत तयार जाल्लो भुरगो जेन्ना भायर वतलो तेन्ना ताका ताजे भितर जी पळय उमेद, ताजे भितर कौशल्य, ताजे भितर एक प्रेरणा ताका दिवपाचें नाट्यशाळा ही जावपाक जाय आशिल्ली. पूण दुर्दैवान ती जायना. आनी भुरग्यां कडेन जेन्ना आमी खाजगीरित्या उलयतात तेन्ना भुरगे खूब अस्वस्थ आसात आनी तांचे भितर एक असंतोश आसा हें आमी पळयतात. आनीक एक ह्याच संदर्भाक धरून आशिल्लो तो विशय रिपेटरी. कला अकादमीची स्वता नाट्य तयार करपाची, नाटकां तयार करपाची एक संस्था आशिल्ली जी वेगळे नाटकां करतली आनी तातूंतल्यान बरे दिग्दर्शक तयार जाले, कलाकार तयार जाले आनी तांचे भितर जे पळय दिग्दर्शक आसताले एक नवी नाट्य संहिता तयार करून ते नाटक करताले आनी सगळे तालुक्यांनी भोंवताले, वेगळे कडेन नाट्य प्रयोग लायताले आनी तातूंतल्यान एक चळवळी जाताली. कांय बरी नाटकां तातूंत तयार जाल्ली आमी पळयतात. पूण आमी पळयलें कांय कलाकार म्हणून जे पळय कला अकादमीचे मुखेल म्हणून जे पळय आयले तांणीच स्वता ही रिपेटरी बंद करून उडयली. ताजी नाटकां जी पळय थंय प्रोड्यूस जाताली ती जावपाक दिली नात. आनी मागीर जे पळय गोंयांत खंय नाटकां तयार जातात तांकां हाडले, तांकां पयशे वाडोवन दिले. थंय अक्षरशः भ्रश्टाचार जालो अशें म्हणटात. आनी ते नाटकाचे प्रयोग मागीर वेगळे कडेन लावपाक लागले. खाजगी लेवलाचेर नाटकां तयार जातात, लेखक बरयतात, तांचें निर्माण जाता. हें सगळें जरी जमेक धरलें, कला अकादमीची नाटकां तयार करपाची संस्था ही खूब म्हत्वाची आशिल्ली. कारण एका अर्थान तांचे स्वताचे स्कूल ऑफ ड्रामा आसा, तातूंतल्यान जे भुरगे येतात ते ह्या रेपेटरीन येतात, थंय नाटकां तयार जातात, थंय एक चळवळीचो भाग जाता. ही नाटकां जी तयार जातात ती दर तालुक्यान व्हरतात, तांकां मानधन मेळटा, तांकां पयशे मेळटात आपलो चरितार्थ चलोवपाक आनी तातूंतल्यान गोंयान भितर आमी नाटक पिशे म्हणटात न्ही गोंयकारांक, पूण त्या पिशेपणांतल्यान तांकां स्वता इन्कम तयार जावपाक जाय. आनी हें काम करपाची कला अकादमी एक बरी संस्था चलताली, ती बंद करून उडयली. आनी ताजे फाटल्यान हांव आतां कांय ज्ञानेश मोगे आनी कांय जाणां कडेन उलयतालो, ते म्हणपाक लागले की आमकां आतां एक दुर्दैव दिसपाक लागलो. पयलीं प्रताप सिंग राणे जेन्ना कला अकादमीचे अध्यक्ष आशिल्ले ते मुख्यमंत्री आसताले आनी ते सामके उमेदीन कला अकादमी आपल्या ताब्यान दवरताले. त्या वेळार सुद्दां कांय लोकांनी तांचेर टिका केल्ली की तूं राजकारणी, तूं कलेचें कितें कळटा. पूण राणेचें एक वैशिश्ट आमकां इतले वर्सां उपरांत आतां लक्षांत येवपाक लागलां. तें अशें की राणे हांणी राजकारण्यांतल्यो वस्तू, राजकारण्यांतले हे जे पळय की घुसपागोंदळ ते कला अकादमीक येवपाक दिलो ना. कला अकादमी एक पवित्र उरची. थंय हे राजकारणी लोक किंवा राजकारणी सुवार्थ सादपी जे पळय कितें एलिमेंट्स प्रवृत्ती आसात त्यो कला अकादमीन घुसच्यो ना हें ताणें पळयलें. ताका लागून जालें की कला अकादमी कांय प्रमाणार पवित्र उरली. आनी ह्या सगळे कलाकार ज्ञानेश मोगे आनी बाकीचे मानतात की आमी येवन कला अकादमीन अक्षरशः बसताले, चर्चा करताले, वाद घालताले. कला अकादमी हें प्रत्येक कला अकादमीची पळय प्रत्येक जी पळय कूड आशिल्ली किंवा भायर जे पळय कितें हिरवळ आसात ते थंय प्रत्येक जाग्यार वेगवेगळ्या जाग्यार कलाकारांनी वापर करून घेतलो. थंय ते एकठांय येवपाक आनीक कला, नाटक, संगीताचेर चर्चा करपाक एक व्यासपीठ कला अकादमी मेळ्ळें आनी एक मुक्तांगण कशें कला अकादमी एक वायब्रंट केंद्र जाल्लें. आनी ते म्हणटात की राणे जो मेरेन आसा तो मेरेन तें चल्लें. ताजे नंतर कांय कलाकार, राजकारणी कलाकार, एकदां तांचें राजकारण तांचें खरें काय कलाच खरी अशे तरेचे प्रश्न कलाकारांच्या मनान तयार जाले. आनी तेन्ना मागीर कळ्ळें की हे कला हे तांचें फकत एक सवंग, खरें ते राजकारणीच म्हणून. कारण राजकीय सुवार्थ सादपा खातीर ताणें कला अकादमीचो वापर केलो. तातूंतल्यान जालें अशें की ह्यो कला अकादमीची पळय जे कितें पवित्र म्हणून वास्तू आशिल्ली जातूंत भितर कलेची एक वायब्रंट चळवळ चलताली ती चळवळ ना जावन गेली. आनी आज एक नवी बिल्डींग तयार केल्या, कितलेशे खर्च करून ताचें नुतनीकरण म्हण केलां. तातूंत भितर ही जी पळय वायब्रन्सी आसा, चळवळीचो भाग जो कलेचो आसा तो जितो आसा काय कितें हो खरो प्रश्न आसा. आतां आमी फुडलो जेन्ना भविश्याचो जेन्ना कला अकादमी संदर्भात विचार करतात तेन्नाय हांव जेन्ना कलाकारां कडेन उलयतां, कलाकारांक म्हाका एक सांगन दिसता की सगळे तुमकां राजकारणी किंवा सरकार तुमकां जाय तशें घडोवचें ना. तुमकां सरकाराचे दबाव हाडून तुमकां जें जाय तें करून घेवचें पडटलें. कला अकादमीचें पावित्र्य सांबाळप, कला अकादमीची ही जी पळय एक संस्था आसा जी तुमी सगळे कला घर म्हणटात, तुमकां स्वताचें घर अशें तें दिसता, त्या कला अकादमीची जर पावित्र्य सांबाळटलें न्ही तुमकां एक चळवळ करची पडटली. सरकाराचेर दबाव हाडचे पडटले, कला संस्कृती मंत्र्याचेर दबाव हाडचो पडटलो, कला अकादमीच्या अध्यक्षाचेर दबाव हाडचो पडटलो आनी ती संस्था चळवळीचें मुख्य केंद्र, वायब्रंट केंद्र उरतलें हाजे खातीर तुमकां प्रयत्न करचे पडटले. म्हणजे खंयच्याय जर नाट्य कलाकाराक जर दिसलें की आपणे हो प्रयोग थंय करतलो जाल्यार प्रस्ताव दी, ह्या मंत्र्याचे पांय धर, परत ताच्या ऑफिसान वचून यो अशें न्ही. थंय कलाकार आनी जांकां खरें कितें कळटा न्ही कलेचें ते लोक थंय जाळवणदार आसचे पडटले आनी तांकां
गोंयान कोण कोण कलाकार आसात हाची सबंद तांकां वळेरी तांचे कडेन हाडची पडटली. म्हणजे ज्ञानेश मोगे कोण, आनंद वासूर कोण हें तांकां सांगचें पडना. म्हाका ज्ञानेश मोगे तेच सांगतलो, कांय वर्सां पयलीं आपूण जर गेलो जाल्यार आपूण ज्ञानेश मोगे आनी आपूण नाटक करता हें तांकां खंय सांगचें पडलें. पूण हें हाजो अर्थ थंय कसले तरेचें सरकारीकरण जालां हाजो आमकां अंदाज येतलो. थंय वशिल्यान लोकांक हाडून बसयल्यात आनी कला संस्कृती खात्यानूय आज कितें चल्लां तें पळयलां. प्रचंड वशिले भाशेन थंय लोक येवन बसल्यात. ताजे जर भायर वतलो न्ही कला अकादमी आनी ती जर परत परत हांव सांगता तशें कलेचें वायब्रंट केंद्र जातलें जाल्यार म्हाका दिसता प्रेशर ग्रूप तयार करचोच पडटलो. सगळे कलाकारांनी सामके काणकोण ते पेडणे मेरेनच्या कलाकारांनी एकठांय येवन एक आपले सगळे राजकारण आनी सगळे स्वार्थ पेल्यान दवरून थारावचें पडटलें की आमकां बाबा कला अकादमी अशें जाल्ली जाय. तुमी राजकारण थंय धवळाधवळ करनाकात, घुसपागोंदळ करनाकात. तुमकां पयशे खावपाची बाकीची केंद्रां आहात, बाकीचे जागे आसात. थंय उपकार करून थंय तुमचो जे पळय कितें स्वार्थ आहा थंय हाडनाकात. कला अकादमी आमकां पवित्र चळवळीचें, कलेच्या चळवळीचें, कलेचें खरें निजाचें घर जाल्लें जाय आनी तें आमी चलयतले. आमच्या ताब्यान तें दिवपा जाय. आमकां कला अकादमी हें देशांतलें बरें सांस्कृतीक केंद्र जाल्लें जाय. म्हाका दिसता आयच्या पॉडकास्टांतल्यान होच विशय मांडपाचो प्रयत्न केलो तुमच्या मुखार. तुमची प्रतिक्रिया म्हाका जाय. प्रतिक्रियाच न्ही, हो जो पळय विचार मांडला ताका कलाकारां बरोबर एकूण सर्वसामान्य लोकांचो फाटबळ, लोकांचें फाटबळ मेळपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता अशे तरेचे चळवळीचें केंद्र जेन्ना गोंयांतली कला अकादमी जातली तेन्ना सबंद देशाचेंच न्हय आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर कलाकारांचेंय कला अकादमी कडेन लक्ष लागतलें. आनी गोंयान कितें तरी एक वायब्रंट, गोंयान कितें तरी अभिजात अशें कितें तरी घडटा हाजी आमकां सगळ्यांक गवाय मेळटली.